काणी सांगे बोडली माय काणी सांग काणी सांगे बोडली माय मोगाच्या वरी नारायणो आणि प्रेक्षकांनो तुमका सर्वांक म्हजे प्रणाम। आता हांव तुमचे मुखार सादर करता शिकारेकार आणि दोन पालवे। एका गावांत एक शिकारेकार आसलो। तो सदांनी म्हणले बरे शिकारे घेतालो आणि सुकण्यान धरतालो। एक दीस दुपारच्या रानांत भितर सरताना ताका एक सोबीत पारवो दिसता। तो त्या पारव्याक धरता आणि गुडाक घालता। तो पारवो एक चेडो पारवो जावन आसता। हेणे पावशिल्ले दीस जाल्यान गोडगोड जगल्यान पावस वता। पावस जोर आयल्यान शिकारेकार वाटच्या बाजे बरी जाता आणि हिवान कडकडता। अचानक म्हणले बरी चेडो पारवो पावसाक रुका कशी नेता। कितें म्हणची गजाल ताची मोगाची पारवो बायल गुडांत आसचे पळोवन ताचें मन खरखता आनी म्हणटा मोगाच्या बायले त्या शिकारेकाराक हांवें कितेंपणी आपाय करीचे गी। चेडो पारवो म्हणटा नाका नाका म्हज्या मोगाच्या घरकाराक तूं आमकां एका मनीस आनी हें रूख आमचें घर। आमच्या घरा आयिल्ल्या सैऱ्यांक आमी तशें करूंक नजो न्ही। बाप तो इवान कलकलता ताका कितेंपणी कर मा। चेडो पारवो सट्ट वचून लांकडां हाडून रास घालता आनी ताका उजो दिता। अशें शिकारेकाराची इलेशन्स देंवन येता आनी ताका ऊब भोगता। तितल्याच शिकारेकाराक बरी भूक लागता। तो भुकेन सांगता अय्यो देवा ह्या भुकेन म्हज्या पोटान माटेंच जाला न्ही। हे आयकल्ले चेडो पारवो ताच्या पतीक कुटूर कुटूर म्हूण आपयता आनी पती कुटूर कुटूर म्हूण जाप दिता आनी चेडो पारवो म्हणटा म्हज्या मोगाच्या घरकारा बाप शिकारेकारा मस्त भूक लागल्या खंय भुकेन पोटान माटेंच जाला खंय इल्ली फळां हाडून दी मा। तर चेडो पारवो वचून एका कोल्यांत विविध रितीची फळां हाडून दिता। हे पळयलो शिकारेकाराची संतोषाची उमाळी उदकाची झरी जावन वळटात। उपरांत तो ते खाता आनी वयर दिश लावन सांगता मोगाच्या पारव्या हांव एक शिकारेकार म्हूण जाणा आसुनी तुवें म्हजी इतली भीक मत पावली न्ही। आतां हांवें तुका कितें दिवचें। चेडो पारवो म्हणटा शिकारेकारा त्या गुडांत आसो पारवो म्हजो जीव ताणेंच म्हाका तुजी सहाय करूंक सांगिल्ली ताका सोडटा। तर शिकारेकार सगळो सल्लो चेता आनी त्या पारव्याक भायर सोडता। त्या दिसांत शिकारेकार ताचें काम सोडटा आनी दुसरें काम विंचता। शिकारेकार आनी दोन पारवे बऱ्या इश्टागतीची झलक जातात। ह्या खंडे संवसार जावन आसा आमी केदार बऱ्या काळजान आनी मनान उदार जायचे। दया करण्यो करया आनी मोवाळ जावया। अवकाश करून दिल्ल्याक देव बरें करूं। मोगाचेनो तुमकां सर्वांक देव बरो दनपार मागता। आज हांव कस काणची म्हणली काणी सांगूंक अपेक्षिता। ल्हान प्रायरस रॉनीची आगोपय अंतर्ज्ञान ताचे शिकप अर्थ रावल्ले। ताका 20 वर्सां प्राय भरलेली कसलेंच काम मेळूंक ना। हेणे तेणे भोंवन हांच्या तांच्या घरा जिवन खावन दीस काडटलो आनी आळशीपणान जियेतलो। तशें हळ्ळेंतल्या त्या लोकांक हाचे तारसार कांयच कश्ट वावट काडी नासता बसून हांच्या रानीक ते हाळ्ळे दीस काडचे कश्टाचे जाले। देखून तो पयशेला एका शहराक गेलो। सगळो दीस भोंवल्यारी ताका काम जावं दी पयशे जावं दी मेळूंक ना। 2-3 आंगडींनी कुलीचें काम करूं सांगल्यारी ताची पाट भागवली ना। अशें भोंवन भोंवन एका मार्केटी कडेन गेलो। थंय 2 जाणां भिकारी बसून भीक मागतले। वारसुरे तांकां पयशे दितले। हें पळोवन बांडो खरपून कितें चिंतना इल्लो समाधान घेवन कशेय रात तेणें पाशार केली। दुसऱ्या दिसा लागशिल्लो एका इगर्जे कडेन आयलो। सांगतलो लागसार बसून बाबा बाये हांव जल्मात आमूच कुडो म्हाका दान दिया। भीक मागी लागलो। हो कुडो नायले म्हूण चिंतना लोकांनी हाचे बिरमत भावना हाका पयशे दिले। त्या दीस ताका मस्त पयशे मेळ्ळे। तो संतोषान बरो हॉटेलाक वचून घट्ट खावन न्हिदलो। कांयच कश्ट काडी नासता सुलभेन पयशे कमोवची ताका वाट मेळ्ळें ना हो आनीक सुरूक जालो। मार्केटी कडेन
अशी एकेका जाग्या लागी बसून कोड्या बरी नाटक करून बरे सोडतलो. हर एका दिसा आंगडी पागल्यात बसून आपल्याक कितले पैसे मेळ्ळ्यात की म्हण लॅक करचे, उपरांत पोटभर जेवचे ही सदांचे सांगले. अशी थोडे सोंबेरी जालो आनी हांगासर रावल्यार आपल्या चिप्पेतून भायर पडटा म्हूण चिंतना तो एक लागशिल्लो हळ्ळे गेलो. थंय त्या दीस फिरगतीचे फेस्त जाल्यान लोक धरबस्त करतालो. आतां असो गुडाचो नाटक सुरू जालो. दनपार जातना पयशांची रास मेळ्ळी. हाका भूक लागल्यान आपणाक कितले पयशे मेळ्ळ्यात गी म्हूण पळप मन जावन कोणीय नासलेल्या जाग्यार बसून पयशे लेख करी लागलो. हो भीक मागतना कसलो गेद पावसान पोलीस एकल्याचेर दोळो दवरनासलो. पैसे लेख करतना हाचो अवतार कितें म्हण ताका कळ्ळें जालें. तो ताचे सशी नसून तसले नैवे हॉटेल भीक मागतले, आपूण कोण म्हणटले. आतां दोनूय दोळे सोडून पयशे नासता हडलो कोण मुचितो म्हणालो तो. रानीक बेन दिसले, खलबुलू जालो, आंगातान घाम सुटलो. भियान कापून म्हणालो, पोलीस साहेब हांवें कांय करूंक ना, म्हाका सोडा म्हणालो रानी. लोकांक मोस करना, कोड्या बरी नाटक करना बरे पयशे कमयता. तूं हॉटेल ढोंगी चल आतां स्टेशनाक म्हण स्टेशनाक आपूण व्हरून गेलो. वय मोगाच्यान काम कर जोडीचे पोट भरीचे शिवाय लोकांक मोस करना मासूक चिंतल्यार अशेंच जावचें. कश्ट वाडकाडीचे आनी बरो सायजी म्हळ्ळे दिसा ही काणी एक आटपून आसा. देव बरें करूं. हांव रॉबिन पिंटो कल्याणपूरतोन. हांवें सदनकरची खाणी जावन आसा उलोवची मासली. जपानांतल्या एका शहरांत टोंग म्हणलो एक धाकटें हॉटेल चलोवन आशिल्लो. हो एकदम उदरमानाचो व्यापारी जावन आशिल्लो. एक दीस टोंगाच्या हॉटेलाक निकाशा म्हणलो भुरगो आयलो. म्हज्या उंचले शिकपा खातीर हळ्ळे तावन हांव ह्या शहराक आयला. हांगा म्हाका कोणी सैरी वा वळखीचे म्हणले नात. शिकून बरें काम म्हाका मेळत तर म्हज्या दुबळ्या कुटुंबाक हांव आदार जायन. हांव दुबळो जाल्ल्यान जेवणा गणाक वस्ते खातीर दिवंक कांय पयशे नात. तूं जर तर एका वर्साच्या मट्टाक दया करनुकुमा करशी तर मुखार म्हाका तूं केदालाय पावटी मेळत तर तुजें ऋण फारीक करतलो म्हूण ताणें मान करगोंचे रितीन सांगलें. टोंग इल्ले चिंतून तूं म्हजे सांगत आस राव म्हूण निकाशाक सांग लागलो. पुरसत आसतना निकाशाक कितें पुणी काम करन टोंगाक खुमो करतलो. तशें टोंगाक निकाशाचेर मोग विश्वास उपजलो. निकाशाक मोगान पळयतलो, बरें खावंक जेवंक दितलो अशें वर्सां धांवले. निकाशा पयले दर्जेंत उत्तीर्ण जालो. निकाशाचें शिकप खबर जाल्ल्यान तो आतां वचोंक बैसरलो. टोंगा लागीं गेलो आनी म्हणालो, तुवें म्हाका खाण जेवण आसरो दिवन मस्त उपकार केलोय. तशें जाल्ल्यान म्हजें शिकप बऱ्या नाकेर जालें. पूण हांचो प्रत्युपकार जावन कितेंय दिवंक साथ दिना तरी हांव तुका एक ग्लासाची पेट दिता. हांतू एक मासली आसा. ती मासली कांय सादारणाची न्ही. मनशा लेगीत उलोवची एक विशेश ताका आसा. ही मासली विविध नमुन्याच्या सवालाक जाप सयत दिता. ही मासली तुजे कडेन आसल्यार तुजो व्यापार दडतो जाता. पूण एक जागृतकाय, खंयच्या संदर्भारी पयशांची आशेक लागून खंयच्याय गिरायकतवणी एका वरवीं सर सवालां विचारन जाप घेवंक नजो. तशें कितें तरी तूं उतर विसरून चलची तर तुका खस जातले आनी तुका लाभ जावचो सुकतलो म्हूण ती पेट ताचे मुखार दवरली. हे पळोवन टोंगाचे दोळे रुंदारले आनी परजळ्ळे. असली एक विचित्र मासली म्हजे कडेन आसल्यार ह्या मासली पळोवचे खातीर लोक येवन व्यापार सोडून लाभ दडतो जातले अशें चिंतून जायत तुवें सांगल्या भशेन चलता म्हणालो टोंगा. इतलें केल्यार पावना. सदां एका दुबळ्या भुरग्याक तुवें धर्मार जेवण दिजे. तूं केदनां हें करताय की तेदनाची महिमा नंबयस जातली. देखून जागृत म्हूण इशारो दी लागलो निकाशा. इतलें सांगून तो थंयतावन सरलो. उलोवची मासली टोंगाच्या हॉटेलांत आसा म्हणलें आयकून लोक हरिहरीनी आयलो. सोरपूण जाल्ल्या वस्तू विशयान, थोडे तांच्या भुरग्या आनी तांच्या कामा विशयान, काजारा विशयान आनी हेर सबार समस्या विशयान सवालां घेवन आयले. तांकां खऱ्यो आनी समर्पीत रितीच्यो जापी मेळिल्ल्यान टोंगाच्या हॉटेलान हर एक दीस व्यापार चडोवन ताणें बरे पयशे कमयले. अशें ग्रेस्त जाल्लो टोंग काजार जालो. घर दर आसपास केली. निकाशान सांगल्या बरी हर एक दिसा एका दुबळ्या भुरग्याक जेवण दितलो.
उलोवची मासलीची खबर त्या प्रांताच्या रायाच्या कानाक सयत पडली. तो घोड्यार सवारी करून टोंगाच्या हॉटेलाक आयलो. ताच्या हातांतली ओट पयशाची थैली ताणें टोंगा मुखार उडयली. तल तल करून उजलची ती नाणी पळोवन तो शिरी सुकलो. जाल्यार नम्रतेन मुजे जावन तुमी कसली सेवा आशितात म्हूण विचारी लागलो. तुजी ती उलोवची मासली म्हज्या मुखार हाड. म्हजी राणी जावचे ते सुंदर माणिक कोण म्हूण तुजे मासली सांगून दी. टोंगान मासलीची पेट हाडली. तुजी शेजारी रायाचें दूध तुजे कडेन लग्न जातलें म्हणलेसू रायाक खुशी जाली. तशी अनेक नाणी भरली थैली टोंगा मुखार उडोवन म्हज्या अनेक सवालाक जाप दी म्हणलो. टोंगान हात जोडून रायानो म्हाका माफ करीजे. एका वरवीं चड सवालां हे मासली लेगीत विसरूंक नजो म्हणलें निर्बंध आसा म्हणालो. ते जाल्यार टोंगाची बायल येवन तुका कितें तकलीफणी सामान लागी पयशे मेळटाना तुवें भांगाराची तितली नाणी मेळटाना कोणी जायना म्हणचे आसावे. तुका सांगून गेले आतां निकाशाक हे सगळे खेळतावे म्हूण जोर करी लागली. तितल्यार एक दुबळो भुरगो कान विचारन आयलो. भांगाराची नाणी पळोवन टोंगा पिसवालो. तो वर्ते संतोषान बुडलो. तशें ताचें कर्तव्य कितें म्हणलें तो विसरलो. ताचे त्या भुरग्याची ताणें पर्वा केली ना आनी रित्या हातांनी पाटी धाडी लागलो. रायान उडयल्ल्या पयशाक लागून अनेक सवालाक सयत मासली करना जाप दिवयली. ते राती कोणीक येवन ताचे दार बडयले. येवन बागील उगडतना निकाशा मुखार उबो जालो. तो भितर आयलो आनी ताच्या हातांत आसलेली एक ओट पयशाची थैली ताणें उबारली. तेन्ना रायान सांगलेल्या पयशाक लागून अनेक सवालाक सयत मासली करना जाप दिवयली. हे काणयेची न्हीद जावन आसा अदीक आशा मनशाच्या जिविताक मारेकार. ह्या काणी बरयल्ले जावन आसा मा बाप J.F. डिसौजा. आतावर देव बरें करूं. म्हजें नांव एन्सेल. हांव पुत्तूर फिरगतीची. हांवें सादर करची काणी जावन आसा जिग्गा जिग्गेचो पयशांचो हारबोस. एका गांवांत एक राय आनी राणी जियेतली. तांच्या राजांत समृद्धी आसली आनी तेंचो लोक खुशेन जियेतलो. त्या रायाक 7 जाणां सेवकां आसलीं पूण तांचे मदें आनी जिग्गी म्हणली आप्त जोडी सेवकां आसलीं. जिग्गा आनी जिग्गेक तांच्या सेवेक भरपूर पाग मेळटलो तरी तांकां पयशांचो हारबोस इल्लो सडस आसलो. देखून जिग्गा आनी जिग्गेन बेगीनच ग्रेस्त जावंक एक उपाय केलो. तो उपाय जिग्गान मेल्ले बरी नाटक करचे आनी जिग्गेन राणये लागीं पयशे मागचे. अशें जिग्गी रडून राणये सरशीं गेली आनी म्हणाली म्हजो घोव जिग्गा मेला. म्हाका मस्त कश्ट आसात. म्हाका थोड्या दुडवाची आनी थोड्या दिसाच्या रजेची गरज आसा. राणयेक मस्त कणवाळाई भोगली आनी जिग्गेक धारबोस्त दुडू आनी थोड्या दिसाची रजा दिवन घरा धाडलें. जिग्गेन हाडल्या पयशांचो आयवस पळोवन जिग्गाक मस्त खुशी जाली आनी आपूण हसून नाटक राया मुखार करचो निश्चय केलो. जिग्गा रडून राया सरशीं गेलो आनी म्हणालो म्हजी बायल जिग्गी मेल्या. म्हाका मस्त कश्ट आसात. म्हाका थोड्या दुडवाची आनी थोड्या दिसाच्या रजेची गरज आसा. रायाक ही मस्त कणवाळाई भोगली. जिग्गाक दारबोस्त दुडू आनी थोड्या दिसाची रजा दिवन घरा धाडलें. अशें जिग्गा आनी जिग्गी तो दुडू काण घेवन खुशयेन घरा गेली. तशें आसता त्याच सांजेर जिग्गा आनी जिग्गी सो नाटक पळयल्लीं राय आनी राणी जेवणा सालाक बसतना पयले राणयेन रायाक म्हणलें आले आमचो सेवक जिग्गा मेला. हांवें जिग्गेक रजेर धाडलां. राया जापावलो आनी म्हणालो जिग्गा आतां तो म्हजे तावन पयशे व्हरून गेल्लो. तशें जाल्यार तांणी आमकां फासयलेंगी. रायाक आनी राणयेक जिग्गा जिग्गेचो मोस समजलो आनी तांच्या नाटकाक अंतीम मुद्रो दवरूंक चिंतलें. अशें राणयेन आनी रायान जिग्गा जिग्गेच्या घरा वचूंक निश्चय केलो. राय आनी राणी जिग्गा जिग्गेच्या घराच्या लागसार पावतना जिग्गा जिग्गेक हें कळटच तांणी परत्यान मेल्ले बरी नाटक करूंक सुरू केलें. तवल राय आनी राणी तांच्या घरा भितर रिगोवन तांचो नाटक सुरू केलो. राणयेन रायाक म्हणलें
मोडून पडली आनी आख्रेक राणयेन म्हणलें, तशें जाल्यार पयलें कोण मेल्ली तांकां हांव 10,000 रुपयाचें इनाम बसयतां. तो वोळ जिग्गा आनी जिग्गी दोगांय एकच पोटी उठोवन हांव मेल्ली म्हणाली आनी दोगांय राया आनी राणये मुखार सिरकोन पडली. देखून म्हणजे आजूनच्या संवसारांत पयशे पळयल्यार मोडेय उठता. धन्यवाद. बरो दीस दिवंक तुमकां समेस्तांक काणयो सर्वांक मोगाचे जावन आसात. एका भुरग्याचे रडणे थांबयता आनी मोतीक धादोसकाय हारता. असलीच एक काणी हांव तुमचे मुखार सांगूंक आशेतां. म्हज्या ह्या काणयेचें नांव जावन आसा सल सल कुवाळ्या टुणूक टुणूक. एका गांवांत एक व्हडली माय तिच्या ल्हानशा घरांत जियेताली आनी ती मस्त अस्कत जावन आसली. एक दीस तिका लक्षिला हळ्ळेंत आसच्या तिच्या धुवेच्या घरावेची आशा जाल्ल्यान व्हडली माय कुशेन भायर सरता. ती नेवेची वाट रानाची जावन आसली. इल्ले पयस वेतना तिका वाटेर आस्वेल मेळटा. तो विचारता, ए व्हडली माय, तूं खंय वेताय? आनी ती म्हणाली, हांव म्हज्या धुवेच्या घरा वेतां. आतां तूं म्हाका काशी जाल्यार तुका कांय मेळचें ना. आतां म्हाका वचूंक सोड. हांव म्हज्या धुवेच्या घरा वचून भाकरी मांस खावन दाटी मोटी जावन येता. ते दळा तूं म्हाका का? आस्वेलाक हें सारकें म्हूण दिसलें आनी ताणें वाट सोडली. अशें मुखार चलून वेतना तिका एक वाग मेळटा. तो तिका हाड बांदून विचारता, हे व्हडली माय, तूं खंय वेताय? हांव तुका आतांच खावंक सोडटां. म्हाका तुवें गेल्यार तुजें पोट भरचें ना. आतां म्हाका वचूंक सोड. हांव म्हज्या धुवेच्या घरा वचून भाकरी आनी तोप खावन येतां. ते दाडा तूं म्हाका का? व्हडली माय कशी बाचाव जाली म्हूण चिंतून मुखार येतना तिका एक कोलो मेळटा. तो विचारता, व्हडली माय, तूं खंय वेताय? म्हाका मस्त भूक लागल्या. हांव तुका आतांच खावंक सोडटां. व्हडली मायक भींग दिसलें जाल्यार धैर्यान म्हणाली, कोल्या बाबा, तूं म्हाका पळय, हांव कितली बारीक आसां. आतां तूं म्हाका कशी जाल्यार तुका हडकुटां मात्र मेळटीत. तुजें पोट भरचें ना. आतां म्हाका वचूंक सोड. हांव म्हज्या धुवेच्या घरा वचून लोणी पानपळे सकड खावन पडपडीत जावन येता. ते दाडा तूं म्हाका का? अशी व्हडली माय तिच्या धुवेच्या घरा कशी वचून पावली. ती सदांय मांस, भाकरी, तूप, लोणी, थांत्या खावन धाटी मोटी जाली. एक म्हयनो पाशार जालो आनी तिणें फाटीं घरा वेसो दीस लागीं आयलो. व्हडली मायन धुवे लागीं आस्वेल, वाग आनी कोल्याची काणी सांगली. धुवेन एक उपाय सोदलो. ताणें एक व्हडलो सैत कुवाळो हाडलो. तांतू बुरा करून व्हडली मायन बसयलें. वाटेर वेतना तुका त्यो म्हण जाती मेळटी जाल्यार तुवें व्हडली माय गिडली माय म्हाका कांय गोतूना, सल सल कुवाळ्या टुणूक टुणूक म्हणचे. अशें भायर सरिल्ल्या व्हडली मायक कोलो मेळ्ळो. तो कुवाळो कसो चलता म्हूण चिंतून विचारता, भितर व्हडली माय आसा गी? ते दाडा व्हडली मायन तिची साप दिवन, व्हडली माय गिडली माय म्हाका कांय गोतूना, सल सल कुवाळ्या टुणूक टुणूक. अशें मुखार वेतना तिका वाग मेळ्ळो. तो चिंती लागलो, कुवाळ्यान कशें चलचें आनी विचारता, भितर व्हडली माय आसा गी? ते दाडा व्हडली मायन तिची साप दिवन मुखार चलतस रावली आनी इल्ले पयस वेतना तिका आस्वेल मेळ्ळो. आस्वेल चिंती लागलो, कुवाळ्यान कशें चलचें? आस्वेल विचारी, भितर व्हडली माय पुणी आसा गी? व्हडली माय गिडली माय म्हाका कांय गोतूना, सल सल कुवाळ्या टुणूक टुणूक. अशें तिगांय की मागोड करून व्हडली माय शाबीतायेन तिच्या घरा पावली. ह्या काणयेंतावन आमकां हे लिसांव शिकोवंक मेळटा गी, आमकां कश्ट येतना आमी भिवचे न्ही. उपाय सोदून धैर्यान त्या कश्टांतावन आमी भायर येयचे. सर्वांक देव बरें करूं.